फुलू खुस्तार खोजणे अशी पोरणी म्हण आसा। सरकारी कंत्राटाचेय जायते खेपे अशेंच जाता। आमदार मतदारसंघांनी विकासाची कामां करपाक लायतात, थंय सरकारी पैसो लागता, पूण कंत्राटदार बेपरवायेन बाबत कामां करून लोकांचो पैसो ओम स्वाहा करता। पूण क्रूज सिल्वावरी जागृत आमदार कंत्राटदाराचे कान पिळून ताका जाग्यार हाडटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुम्ही पळयतात की सरकाराचे पैसे सरकार कसो विद्वास लायता आणि कशें करून ह्या लोकांली पैशांचे सरकार आपल्याली पोळी भाजून खाता हे आज कळटा। आज असो सुद्धा एक इन्सिडेंट आसा, वो ह्या ओसोळणा गांवांत जाल्लो। हांगा ज्यो रिवर साल आसा ही निवळ करपाची एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आणि हो कॉन्ट्रॅक्टरान हे फक्त एकच काम केलें की डिसिल्टिंग केले आणि डिसिल्टिंग करतरेची रेम आसा ही काढून वयरूच घातली आणि ती आज परती उदकां पावली। म्हणटर एक MLAन त्या दिसा इन्स्पेक्शन केलें, जो क्रूज सिल्वास तेणें, आणि तेणें सांगलें की जो पर्यंत तुम्ही ही काडपा ना, दुसरे कडेन डंप करपा, तो पर्यंत तुमकां पेमेंट रिलीज करचो न्हू म्हणून हो इश्यू असेंब्लीक मांडलो। आणि आज परती इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे मनीस असले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय असले, आणि आज हेणी डंप करून आज काम स्टार्ट केले कडेन आसा। आमदार क्रूज सिल्वान विधानसभा अधिवेशनात हो प्रश्न गाजयलो। बेजबाबदारेन काम करपी कंत्राटदाराचे पेमेंट आडयात अशेंय सांगिल्ले, आणि ते आडयल्ले बी। नाक दामतकच तोंड उक्ते जाले, डिसिल्टिंगाचे काम सुरू जाला। आदि आयकुया कैप्टन ऑफ पोर्टाक। आज यहाँ पर मैंग्रोव्स है, कुछ उसको ट्रिमिंग करने का था, तो रिगार्डिंग वी हैव कम इंस्पेक्शन अपना ऑनरेबल के साथ। उनका डिमांड है कि वो मैंग्रोव्स आर ग्रोइंग वेरी दिस थिंग्स दे आर रिपोर्टिंग द रिवर पार्ट, तो वी हैव टू ट्रिम इट। और जो सैंड रखा है वो क्या करें? वो निकाल रहा है, जो ड्रेजिंग किया हुआ सैंड है वो निकाल रहा है। अभी कब से स्टार्ट करेंगे और निकालने के लिए? अभी सैंड ऑलरेडी स्टार्ट किया आपने? क्रूज सिल्वान दोन महत्वाची कामां करून घेतली। एक म्हळ्यार न्हंय अशीर करपी मॅनग्रोव्ज काढून दुसरे सुवातेर लावपाक लायले, आणि बेजबाबदारेन डिसिल्डिंग केल्ल्यान परत न्हंयत देविल्ली रेव माती काडपाक लायली। ते काम नेटान चल्ला। आयकात क्रूज सिल्वाचे रिएक्शन। फाटी आमी एक इन्स्पेक्शन केलें कॅप्टन ऑफ पोर्टा ऑफिसरांक घेवन, आनी ते पावसा पयले, आनी जेन्ना तेमी डिसिल्ड केल्लें आनी तें डिसिल्ड काडून परत सायडीन उडोवन गेल्ले, आनी तेन्ना आमी सांगलोलें नो केअर नो पे म्हूण, आनी वॉर्निंगूय दिल्लें जर तें काणाय जाल्यार पेमेंट जावपा ना म्हूण, हें काम कंप्लीट करपाक जाय म्हूण। सो तेमी तें सिरियसली घेवन आनी डिसिल्डिंगाचो प्रोसेस कितें आहलो तो सिरियस घेवन तेमी काम चालू आहा। जायते तेमी दिश्टी पडटा, डंप करून काम केलां तें आतां दिश्टी पडटा। हेज्या पयले 2 फेज जाल्ले, पूण अशें करून काम जावं ना। फक्त सायडी काढून उडयल्ले, सायडीन काडून न्हंय सायडीन दवरताले परत वयताले, पूण आतां आमकां तें वॉर्निंग घालें सायडीन कांय दवरपाचें ना, काडपाचें आनी व्हरपाचें खंय व्हरता तें। सो एक डंपिंग प्लेस तेंका दिला, आनी ते जायते काडपाक उरलां, आनी तो प्रोसेस चालू आहा। तेजे भाशेन आमी आनी एक डिमांड केलो, हिंगाय उलयलो मँग्रोव्ज आहा ते कंट्रोला भायर येवन ते वीथ आमचें आहा तें नॅरो जायत, तेका लागून ते ट्रीम करचे, नाजाल्यार खंय वीथ खंयचे आनी ट्रान्सप्लांट आनी खंय ऑन घालचे, थोडे काडचे, आनी आमची वे आहा ती फिशरमॅनां वचपाची, ती व्हडी वचपाची, वचपाक मेळना लो टायडाचेर, ती आमची क्लियर करून दिवची म्हणून। तेका लागून आयज फॉरेस्टा मनीस आयले, प्लस कॅप्टन ऑफ पोर्टा मनीस आयले, आनी तांकां आमी आयडेंटिफाय केलें कितें ट्रीम करपाचें, काय ते रिप्ले काडून आनी खंय काडपाचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवार बर्वे आणि सानिका नागवेकर।